सर्वणच्या दिप्तेश सावंत हांचो पाळीव सुणो घराच्या फुडले वटेन आशिल्ल्या गॅरेजीत बांदिल्लो. आयतारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो. तेन्ना दिप्तेश घरा भायर आयलो. तेन्ना बिबट्यान सुण्याक सोडून रानांत पळ काडलो. हो सगळो प्रकार कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. मजगतीं बिबट्याची दहशत वाडचे पयलींच ताका धरचो अशी मागणी तांणी राना खात्या कडेन केल्या. सो काल एक इन्सिडंट जालो म्हटल्यार एक धा सुमार रातचो एक म्हाका कुत्र्याचो अनयुज्युअल भोगपाचो आवाज येयलो बार्किंग सो तेजो आवाज येताना हांव इमिडिएट दार काडलें आनी भायर सरलो. भायर सरतनाच म्हाका झप करून एक मातशें कितें धांवल्या भशेन दिसलें आनी तो पळो मागीर हांव इमिडिएटली गेलो आनी CCTV चॅक केलो. देन हांवें पळयलें की ते सारको त्या टायमार तो बिबटो येयल्लो कुत्र्याक एटॅक करपाक. सो कुत्रो गाडये पोंदा आसलेलो म्हणून तो मातसो वाचलो आनी त्याच टायमार हांव भायर सरलो दांडो घेवन. सो तो त्या आवाजाचेर तो इमिडिएटली धांवलो. सो आतां कितें जालां हांवें रिसंटली पळोवपाक गेल्यार हे सायटींग्स खूब वाडलेले आसा हांगा. बिबट्याचे जावं बायसनाचे जावं सगळे आतां क्लोज बाय सगळे पावल्ले आसा लोकां कडेन आनी हे सदांच सायटींग दिसत आहा ह्या दिसांनी कंटिन्यूस आहा तेंचे सायटींग्स. सो हांवें इमिडिएटली आतां सकाळी फुडें फॉरेस्टाक फोन केला. सो तेंच्यांनी सांगलां आपूण येता म्हणून चॅक करता म्हणून. सो हांव एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी ट्रॅप घालपाचो तेका आनी तेका कॅप्चर करपाचो आनी तेका सेफ प्लेसीर सोडपाचो. मुद्दमून सांगोनशें दिसता की हो सर्वण गांव हो सुंदर वाठारो आसा आनी ह्या गांवांत पयलीं पासून ही जनावरांचो प्रवास हो आसलोच, पूण हो जंगल क्षेत्रांत जनावरांचो प्रवास आसलो. ती आज काल एक दिप्तेश रमेश सावंत हेंच्या घरान तेजे बरें कितें आसलें की तेणी CC कॅमेरा लायल्लो. तेजी जी गॅरेज आसा थंय गाडयो आनी तेजे कुत्रे आसता. थंयसर बिबटो वाग येयलो म्हणजे ऑलमोस्ट तो घरान पावलो तेजे गॅरेजीन अंगणान जें आसा तेजें अंगण तितूर पावलो. एक न चड वेळ घेता 12च्या नंतर न्हू हे जस्ट रातचे 10 सुमार हें कळ्ळें तर कुत्र्याक धरपाक येयल्लो. तर हे सबंद जे आसा ह्या गांवांत भयाबीत आसा. पूण तशेंच सगळ्या गांवांक विनंती आसा की ल्हान भुरगीं किंवा गाडी हायवे रस्तो आसा थंयसर तो एटॅक करूं शकता. पूण हे सगळें कारण जें आसा कित्याक जनावरां जीं आयज गांवांत पावल्या आमच्या प्रत्येक वाठारांत पावली तर ही जंगल जें आसलें हें सुंदर जंगल जें आसलें हें खंय तरी कमी जायत गेलें आनी कन्स्ट्रक्शन सायट जी आसा ही वाडत गेली म्हणून जनावरां खवयतलीं. तशेंच गळेरेडे सुद्दां आमच्या गांवांत पूर्ण पाणया खातीर आमचे झरी कडेन तळये कडेन पावात येयल्ले आसा. 15 जनावरांचे गळेरेड्यांचो झुंड आसा. पूण महिला थंय आमच्यो ज्यो आसा तळयेचेर उमळोंक वयता, कपडे उमळपाक वयता, ल्हान भुरगे झरीचेर न्हांवपाक वयता. हें सद्या गांवांत सर्वण वाठारार भयाबीत आसा. गोमंतक TV खातीर सर्वणच्यान तुकाराम सावंत.